नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरव आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. आदेश आसतना रिलीव ना जाल्ल्या पुलिसांक आयतार मेरेन रिलीव करपाचे आदेश. 850 पुलिसांक पणजे मुख्यालयात हजर रावपाचे दिल्ले निर्देश. दर्यादेग आनी रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर जातली कारवाय. दिसाचे आनी रातचे चलन दिवपाचो अधिकार फकत पुलीस निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकाक. मुख्यमंत्र्याची माहिती. 6वी ते 10वी आनी 12वी मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिल सावनूच. नव्या शिक्षणीक वर्साच्या अधिसुचोवणेक आव्हान दिवपी पालकांनी दाखल केल्ली याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारली. म्हादय प्रकल्पाची तपासणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात केला सादर. म्हादय प्रवाहाची रोखडीच जातली बसका. मुख्यमंत्र्याची माहिती. वकफ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाक मुख्यमंत्र्यांनी दिलो येवकार. ह्या विधेयकाचो गोंयचेर जावचो ना कसलोच परिणाम. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. मंत्री गावडेन ढवळीकार भावाविशीं केल्ले सगळे दावे खोटे. मंत्री गावडेन उलयतना पाळचो शिश्टाचार नागेशकार तिडकाले. आनी आतां खबरो विस्तारांत. दर्यादेग आनी रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर कारवाय जातली. चलन जे आसा ते फकत पुलीस निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकाक दिवपाचो अधिकार आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. दर्यादेग आनी रस्त्या कुशीक रांदपी पर्यटकांचेर खर कारवाय जातली. पर्यटकांनी गॅस किंवा स्टोव घेवन गोंयांत येवचे न्हय. आयले जाल्यार तांचे सामान चॅक पोस्टार जप्त करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. बॉर्डरीच्या वयल्यान ह्यान फुडें जे टुरिस्ट स्टोव आनी गॅस सगळे घेवन येता ते बंद जातले. तेंचो स्टोव आनी गॅस सगळी थंयसर सीज करतले. अननेसेसरी असले जे टुरिस्ट येवन बिचाचेर आनी रोड लायनीचेर रांदून जेवतात आणि ते सगळे घाण करतात त्यांची प्रॉपर्टी सीज करतले सगळ्या. म्हणजे त्यांची स्टोव गॅस सगळी ही बॉर्डरीचेरूच सीज करतले. पण आनी दिवचे ना. तेका फायन भरून बी दिवपाचो प्रकार नाच. त्याची थंयसर चलन भरले ती परत मेळटली बी ना. त्याची गोंयांत येवपी टुरिस्टांनी ह्या फुडें अलर्ट रावचे. गॅस सगळी आनी स्टोव घेवन गोंयांत येवचो न्हू. इवन द टुरिस्ट बसीस दे आर गिविंग स्ट्रिक्टली वॉर्निंग टू दॅट. ती बस एक फायन पडटली. तो टुरिस्ट येयला तेका कोण टूर घेवन येयला तेका फायन पडटली. बसूच पुलीस स्टेशनार वतली. हाच्या फुडें दिसाचे चलन दिवपाचो अधिकार फकत पुलीस निरीक्षकाकूच आनी रातच्या वेळार चलन दिवपाचो अधिकार निरीक्षक आनी उपनिरीक्षकाक आसतलो अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. हेर पुलिसांक अधिकार आसचो ना. तसो कोणूय यत्न लेगीत केल्यार तांचो फोटो संबंदीत पुलीस स्टेशनाक धाडचो. उपरांत तांचेर खर कारवाय जातली. तशेंच पर्यटकांनी नेमांचे उल्लंघन केल्यार गाडयेच्या धनियांक चलन येतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. स्टेटीक खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिस्ट असतले किंवा बाकीच्या हाका ट्राफिक स्ट्रीमलाईन जावपाक जाय म्हणून बऱ्याचशा जाग्यांचेर ट्राफिकूय असतले. खूब जाणां कडल्यान वेगवेगळे कडल्यान चलन इश्यू जातात. ओके, कोण जेन्ना कंप्लेंट म्हजे कडेन आयली आयच्या आमी डिक्लेअर करता ह्यान फुडें डे टायमिंगाचो ओन्ली PI विथ बॉडी कॅमेरा हो एकच चलन दितलो. त्याच्या शिवाय पुलीस डिपार्टमेंटाचे कोणूच चलन दिवपा खातीर ह्या फुडें चलन दिवचें ना. And during the night time, henceforth, only the PSI and PI with body camera, he will only issue the challan. याच्या पुढे कोणायनी म्हणजे कोणी जर आमचा पोलीस थांबून कोणाकडे चलना खातीर पैसे मागता आसत, they can take a photo and send to the police department. Will suspend him. खंयसरूच टुरिस्टाकूय हॅरेसमेंट जावचो न्ही, पब्लिकाकूय हॅरेसमेंट जावचें न्ही. ओके, आनी परत पुलिसेचेर ब्लेम करचो न्ही कोणी. अननेसेसरी पुलिसेचेर आरोप करतले अशेंय म्हजें म्हणणें आसा. पण जे टुरिस्ट हांगा वायलेशन करून परत आपल्या स्टेटीन वतले तो कोण गाडी दिला पळय न्हू तेजेर फायन पडटली. गाडी कोणाच्या नांवाचेर आसा ताका फायन पडटली. आमी फॉरेन्सीक वॅन प्रोक्रुटमेंट ऑफ द मोबायल फॉरेन्सीक वॅन हो प्रोसेस एक्सपडायट केलो. जाता तितकी बेगीन. हातूंतल्यान आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान 1, 2 आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान 1 अश्यो आमी 3 फॉरेन्सीक वॅन ह्यो आमी घेता. ड्युरींग द एक्सिडेंटल आनी हाच्या खातीर ह्यो फॉरेन्सीक वॅन वेगवेगळे कडेन हाजो यूज जातलो.
थर्ड थिंग एन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज म्हणजे VC फॅसिलिटीज ज्यो जितके कोर्ट आहा तितक्यो व्हिडिओ फॅसिलिटीज ह्यो अवेलेबल आसपाक जाय, विच इज 53 कोर्ट्स आर अवेलेबल. आमच्या कडेन आतां पर्यंत 13 फॅसिलिटीज ह्यो अवेलेबल आशिल्ल्यो, पण कालांतरान आमी 53 व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज ह्यो सगळ्या आमच्या इन्क्लुडींग द प्रिजन, पुलीस स्टेशन्स, कलेक्टर्स आनी प्रोसिक्युशन्स हांगासर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज स्टेटींत येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलां. चार्जशीट फायल करपाक जर डिले जातालो तो हाज्या फुडें जावचो ना. टायमली फायलिंग ऑफ द चार्जशीट by the government should fix the responsibility on the police officers of in case if he delays चार्जशीट जर फायल करपाक डिले जाता आसत जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करतले. त्याती तोय इन्क्लुडींग खंयच्यो डिले जावन उरपाक जायना. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 6वी ते 10वी आणि 12वी मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिल सावनूच सुरू जातले. नव्या शिक्षणीक वर्साच्या अधिसुचोवणेक आव्हान दिवपी पालकांनी दाखल केल्ली याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारली. पालकांनी याचिकेत उक्तायल्ली हरकत समाधानकारक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान सरकाराची बाजू घेवन याचिकेत मांडलेले प्रश्न न्हयकारले. पळयात पुराय बातमी. नवे शिक्षणीक वर्स केन्ना सुरू जातले हे विशीं फाटले कितलेशेच दीस कफुसांव सुरू आशिल्ले. एप्रिलांत शाळा सुरू करच्यो न्हय हाका लागून कांय पालकांनी उच्च न्यायालयात तशी याचिकाय दाखल केल्ली. मात शुक्रारा जाल्ल्या निर्णयात उच्च न्यायालयान सरकारची बाजू घेत पालकांची याचिका न्हयकारली. देखून आतां 6वी ते 10वी आनी 12वे मेरेनचे नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिला सावनूच सुरू जातले. नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण 1200 शिक्षणीक वरां जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. समर कॅम्प तशेंच एक्स्ट्रा क्लासीस घेवपी लोकांनी आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर याचिका दाखल केल्ली अशें पांगम हांणी सांगलें. पिटिशन फायल केल्लें थोड्या लोकांनी ते पिटिशन हायकोर्टान डिसमीस केलें. त्या लोकांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की हो जो रूल गव्हर्मेंटान केला तो सामको हरिडली केला, गडबडीन केला आनी लोकांचें कितें आसा तें म्हणणें आयकून घेनासतना केला. त्या विशयाचेर आमी कोर्टाक म्हायती दिली की हो जो विशय आसा हो आतांच्यान न्ही सादारण सप्टेंबरांतल्यान इशू आसा. त्या विशयाच्यो कितल्योश्योच मिटींग तालुका लेवलाचेर सरकारान घेतल्यो. पेरेंट्स असोसिएशन जावं टिचर्स हांच्या बरोबर खुबशें इंटरेक्शन जालां आनी ते कमिटीन सगळे इशू कन्सिडर करून हो इशू फायनलायज केल्लो आसा. आतां मेन कारण जें आसा हो आमकां जे एकाडेमीक इयर जे अशें स्टार्ट करचें पडलें आनी दीस जे वाडोवचे पडले मातशे ताका कारण अशें आसा की नव्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या प्रमाणे वर्सांतल्यान 1200 इंस्ट्रक्शनल अवर्स हे कंप्लीट जावपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, गरमी जाता भुरग्यांक. तर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की बाकीची CBSEची स्कुलां आसा जावं बाकीचे बोर्डाची जी स्कुलां आसा गोंयांत ती एप्रील मेरेन काम करता आनी ती जी स्कुलां आसा ती 1.5 मेरेन स्कुलां चलयता. वेरेज आमच्यो 11:30 मेरेन स्कुलां बंद जातली आनी अजून मेरेन कसलीच कंप्लेंट येवना त्या स्टुडंटांची जावं त्या स्कुलांची जावं त्या पेरंट्साची कसलीच अजून मेरेन कंप्लेंट येवना. इतली वर्सां तांची ती स्कुलां चालूच्या. हो विशय आमी कोर्टा कडेन मांडलो आनी कोर्टान तो आमचो विशय ग्राह्य धरलो. एक्चुअली हे जे ओपोज करपी लोक आसा पळय न्ही हे कोण एक्स्ट्रा करिक्युलर लायक खंयच्यो क्लासी घेता, समर कॅम्प्स घेता, हे जे लोक आसा पळय मे म्हयन्यान घेता हांच्या तर्फे हे सगळी ऑब्जेक्शनां आयिल्लीं आसा आनी तांचे कार्यक्रम तांचे जे फायनान्शियल इंट्रस्ट आसा ते इफेक्ट जाल्या म्हणून ही पिटिशनां. आनी ही पिटिशनां आसा ती स्टुडंटाच्या इंट्रस्टान न्हय. कारण जर आमकां स्टुडंटाचो इंट्रस्ट पळोवपाचो आसा जाल्यार फुडली आमची तांकां भवितव्य पळोवपाचें आसा. ती स्टुडंट्स आमची जी आसा पळय ती बाकीच्या बोर्डा बरोबर कॉम्पीट करूं शकता काय ना, बाकीच्या राज्यांतल्या स्टुडंटा बरोबर आमी कॉम्पीट करपाक जातले काय ना हो विचार करून हे नवे रूल आनी ही नवी स्कीम आनी नवी पॉलिसी जाल्ली आसा. पिटिशन फायल केल्लें तातूंत कांय नाशिल्लें जशें गरमी आनी वेकेशन बी अशा हाजेर एक प्रयत्न जाल्लो की जावपाची आसा ती स्टे करपा खातीर पिटिशन आयिल्लें. कोर्टान व्हडलें कांय चड आयकून घेवना. कोर्टान डिसिजन दिलें की गोंय सरकारचो जो निर्णय आसा इज इन कन्सोनन्स विथ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आनी क्रेडीट फ्रेमवर्क जें आसा नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क ताज्या प्रमाणे वर्कींग अवर्स आनी वर्कींग डेज, इन्स्ट्रक्शन अवर्स ह्या सगळ्या खातीर गरज आसा अशा पद्दतीचे 220 दीस जावपा जाय बी ह्या सगळ्यो गजाली. पिटिशनान रुल्स चॅलेंज केल्ले ऑन द ग्रावंड दॅट ते रुल्स फ्रेम करता आसतना प्रोसिजर सारको फॉलो करूं ना. बट कोर्ट रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन द पिटिशन इज डिसमिस्ड.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. म्हादेबद्दल तपासणी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. म्हादे प्रवाहाची बसका रोखडीच जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. कर्नाटकात म्हादेचें उदक वळोवपा खातीर कळसा उपरांत आतां भंडुरा कालव्याचें काम सुरू केलां. ह्या फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मुख्यमंत्री उलयतालो. परत एकदा सांगता, म्हादेची प्रवाहाची मिटींग आतां शेड्यूल जाल्ली आसा. आमी आमचो सुप्रीम कोर्टा कडेन रिपोर्ट, इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट सबमीट केला. आमी वॉटर ट्रिब्युनल आसतले, प्रवाह आसतलो किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसतलो आनी सुप्रीम कोर्ट आसतलो, हांगासर आमचो कंप्लिटली म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर आमचें रिप्रेझेंटेशन दवरून तांकां आडमेळ म्हणजे तांकां ऑब्स्ट्रक्शन्स हाडपाक जाय पळय ते हाडीत आसा. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाक येवकार आसा. गोंयांत वक्फ बोर्ड ना अशा मंडळाची मालमत्ताय ना, देखून ताचो गोंयचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. राज्यांतल्या सगळ्या धार्मीक लोकांनी बरेपणान रावचें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ताणें ही म्हायती दिली. वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हाजेर तुवें मुद्दामून म्हणजे बरो इश्यू रेज केलो. हांव सगळ्यात पयलीं आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज एन विजनरी एफर्ट्स फॉर एनहान्सिंग दिस इज एन इम्पॉर्टंट रिफॉर्म्स इन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025. हे बिल खरें म्हणजे 2024 पयले फावटी आयिल्लें ते जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन गेल्लें आनी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड द मेनी अमेंडमेंट फॉर दीस बिल ऑल्सो. पयली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहान्समेंट इन टू द ट्रान्सपरन्सी. हाज्या अमेंडमेंट बिलान विच रिमुव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पळय न्ही, इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलेटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून. ओके, ही हो चुकी हे घोशीत करताले पळय न्ही, ताजेर कायदेशीर चवकशी जातली. तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे व्हेरीफाय जातले आनी त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करताले ही वक्फ बोर्डाचे आसा पळय न्ही ते कॅन्सल जातले. ताज्या पयलीं आनी एक गजाल, स्टेटींत वक्फ बोर्ड ना, वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटींत ना. म्हणून हांव म्हज्या गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीत आसा, त्या पद्दतीत सगळ्या जाणांनी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची. कारण देशांत वक्फ बोर्डूच ना आनी वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना, तेज्या ती हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बिल जे हाडला ताजें हांव स्वागत करतां आनी खरोखरूच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इन द नॅशनल इंट्रस्ट हे बिल हाडल्या बद्दल हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करतां. मंत्री गोविंद गावडेन उलयतना शिश्टाचार पाळचो. ढवळीकार भावांचेर टिका करतना मंत्री गावडेन आपल्या परवानगे शिवाय आपल्या नांवाचो उल्लेख केलो. गावडेन ढवळीकाराक मोगोची तिकीट मेळोवन दिली म्हणून केल्लो दावो साप्प खोटो आसा अशे आरोप विनोद नागेशकारान पत्रकार परिशदेंत केल्यात. मंत्री गावडेन ढवळीकारांचेर टिका करतना विनोद नागेशकाराचें नांव घेतिल्लें. फाटले 4 दीस पयलीं पणजे जाल्ले एके कार्यावळींत मंत्री गावडेन भाजप मोगो युती विशीं ढवळीकार भावांक उजरावन काडिल्ले. तेन्ना 1999च्या विधानसभा वेंचणुकेंत खंय ताणें मोगोच्या सुदीन ढवळीकाराक तिकीट मेळोवन दिल्ली म्हूण मंत्री गावडेन दावो करतना विनोद नागेशकाराच्या नांवाचो उल्लेख केल्लो. ह्याच विशया वयल्यान विनोद नागेशकारान शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. गावडेन ढवळीकाराक मोगोची तिकीट मेळोवन दिल्ली म्हूण केल्लो दावो साप्प खोटो. मंत्री गावडेन उलयतना शिश्टाचार पाळचो म्हूण विनोद नागेशकार उलयलो. 1999 जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा, आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव त्या वेळाचेर मोगोचो सरचिटणीस घोणे म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदास बाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हांकां तिकेट दिल्ली आशिल्ली आनी ते पक्ष बाबूसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. मोगो भाजप वाद करता आनी वाद कित्याक लागून जातलो हो खबर आसा. एक्चुली हांव 15 वर्सां राजकारणा पासून अलिप्त आसा आनी जेन्ना हो वाद चालू आसा तेन्ना गोविंद गावडे मंत्री पिरोळचो हेणें जेन्ना पळय ढवळीकर बंधूंचेर तेंच्या फॅमिलीचेर एटॅक करपाक लागलो तेन्ना म्हाजें नांव ताणें भितर इन्क्लूड केलें की हांव तेणें मेळून ढवळीकराक तिकेट दिल्या
आनी हेका लागून म्हाका ह्या वादाक म्हणपा नाशिल्लें, पूण म्हाका वादाक पडपा लागलें कित्याक की विनाकारण म्हाका विचारनासतना, म्हाका सांगनासतना तूं म्हाजें नांव घेता. म्हाजे गोविंदाचे संबंद जवळ जवळ 4 वर्सां जाले सारके ना, आनी आमी एकामेकांक मेळयना आनी उलयना. ताका रिजन वेगळें आसा. आतां म्हाका उलोवपाक म्हणजे पत्रकार परिशद घेवपाक कित्याक पडली की जेन्ना पेपराचेर नांव येयलें आनी खास करून गोमंतकाचे फ्रंट पेजीचेर येयलें बॉक्स आयटमार न्यूज, आनी तितूंतल्यान म्हाका एकतो सारके फोन येवपाक लागले लोकांचे, म्हाजे फ्रेंडाचे, आनी कितें तुमी दोगी जाण मेळून ढवळीकाराचेर अशें एटॅक कितें करता काय म्हणून. एक्चुली हांव ना दिसलो, पूण तेणें नांव घातलें म्हाजें, म्हणटकीर हांव येयलो. म्हणटकीर म्हाका तें क्लियर करपाक जाय. खरें म्हटल्यार एक राज्याचो मंत्री एकामेका हितून आशिल्ले मंत्री मंडळांत थोडो प्रोटोकॉल दवरून उलोवपाक जाय. म्हणटकीर हितूंतल्यान निश्पन्न जाता की तूं सगळें उलयता खोटें उलयता म्हणून. गोविंद गावडे जेन्ना पळय तिकेट मेळ्ळ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची सुदीन ढवळीकराक, तेन्ना गोविंद गावडे म्हाजे बरोबर नाशिल्लो आनी आमचे बरोबर नाशिल्लोच नाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बदलीचे आदेश आसतना लेगीत रिलीव ना जाल्ल्या पुलिसांक आयतार मेरेन रिलीव जावपाचे आदेश शुक्रारा मुख्यालय अधीक्षक नेल्सन आल्बुकर्कान दिले. एकाच जाग्यार 3 वर्सां मायज जाल्ल्या पुलिसांक बदली करपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लो 2020 साला सावन आनी त्या उपरांतूय बदलीचे आदेश जारी केल्ल्या 850 पुलिसांक नोटीसी धाडिल्ल्यो. फाटले 5 वर्सांत बदलीचे आदेश आसतना लेगीत रिलीव ना जाल्ल्या पुलिसांक आयतार मेरेन रिलीव करपाचे आदेश मुख्यालय अधीक्षक नेल्सन आल्बुकर्कान दिले. एकाच जाग्यार 3 वर्सां मायज जाल्ल्या पुलिसांक बदली करपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लो. 2020 साला सावन आनी उपरांतूय बदलीचे आदेश जारी केल्ल्या 850 पुलिसांक नोटीसी धाडिल्ल्यो. येता त्या आयतार मेरेन ह्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक रिलीव करपाचे आदेश मुख्यालय अधीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क हाणें दिल्यात. तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें फाटल्या म्हयन्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कॅबिनेट डिसिजन घेतलेलें तें म्हटल्यार गोंयभरच्या पुलीस स्टेशनांनी जे पुलीस ऑफिसर्स किंवा पुलीस कर्मचारी हांची नोकरी 3 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसा त्या पुलीस कर्मचाऱ्यांक बदली चो आदेश येतलो आनी त्यांनी त्या पोस्टांसून रिलीव जावपाचें अशें एक कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें. त्यानुसार एक जर आमी डेटा पळयलो जाल्यार अशी एक खबर कळटा की 2020 पासून फाटलीं 5 वर्सां कांय पुलीस ऑफिसरांक किंवा पुलीस कर्मचाऱ्यांक रिलीव लेटर काडलेले, पूण तेंच्यांनी त्या रिलीव लेटराक दखल घेवंक ना आनी ते त्याच पुलीस स्टेशनान काम करीत रावले. जेन्ना ही गजाल पुलीस हेडक्वॉर्टरान कळ्ळी तेन्ना पुलीस हेडक्वॉर्टराचे SP नेल्सन आल्बुकर्क हांच्यांनी एक मिटींग आपयली आनी गोंयभरांतल्या पुलिसांतल्या PIंक आपयले आनी तांकां जाग विचारलो की फाटलीं 5 वर्सां जेन्ना रिलीव लेटर दिल्लेले आसा जाल्यार हे कर्मचारी आजुनूय त्या पुलीस स्टेशनांनी कितें करतात. त्यानुसार आयज मिटींग जाली. 4 ही मिटींग आसली पुलीस हेडक्वॉर्टरान आनी हेडक्वॉर्टराचे SP नेल्सन आल्बुकर्क हांणी ही मिटींग चॅर केल्ली आनी भितून त्यांनी अशें सांगलें की जे पुलीस कर्मचारी जांकां रिलीव लेटर आसात तेंच्यांनी ताबडतोब ते पुलीस स्टेशनांसून रिलीव जावप गरजेचें आसा. अशें एकूण 850 पुलीस कर्मचारी आसा तांकां रिलीव लेटर मेळिल्ले आसा आनी तांकां संडे पर्यंत टायम दिल्लो आसा. येता त्या आयतार पर्यंत त्यांनी पुलीस स्टेशनांसून रिलीव जावन नवीन जागेर तेंचे अपॉयंटमेंट आसा न्यू जागेर जॉयन जावपाचें आसा. त्याच खातीर आयची मिटींग आसली आनी ह्या मिटींगेन गोंयभरच्या पुलिसांसून सगळे PI येयल्ले, ऑफिसर्स येयल्ले आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी अग्री जालें की बेगोबेग जेंकां रिलीव लेटर दिल्लेले आसा ते आयतार पर्यंत रिलीव जातले. महत्वाची अपडेट ही आसा की जवळपास 850 म्हणजे 850 पुलीस कर्मचारी जे आसा ते येता त्या आयतार पर्यंत रिलीव जातले आनी तांकां नेमून दिल्ल्या जागेर नवीन जागेचेर तेंचे सेवेन रुजू जातले. पणजेच्यान गोमंतक TV खातीर विनायक सावंत.
सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मंत्री रोहन खंवटेन मडगांवां आके वाठारांतल्या साई मंदिर देवस्थानाच्या रौप्य महोत्सवाक हाजेरी लावन आशीर्वाद घेतलो। पर्यटन खात्याच्या जोडपालवान आके वाठारांतल्या साईधाम ह्या श्री साईबाबांच्या देवळात मूर्ती प्रतिष्ठापनेच्या रौप्य महोत्सवाक 1 एप्रिल सावन सुरवात जाल्ली। हो उत्सव 7 दीस चलतलो। हो उत्सव फुडारात असोच व्हडा दबाज्यान मनोवचो अशें मंत्री रोहन खंवटेन उलोवप केले। साईबाबाक नमस्कार करून आम्ही मूर्ती प्रतिष्ठापना रौप्य महोत्सव सोहळो जो आसा तो जवळ 7 दीस मडगांव मनयतात। म्हजे वरस साईश राज्याध्यक्ष पूर्ण देवस्थानची कमिटी आसा। आज येवपाक म्हणल्यार देवळाक 25 वर्सां केन्ना जालें आमकां खबर नाशिल्लें, पूण जेन्ना साईशान ज्या तरेन सांगलें एक जालें की तो अनुभव आमकां घेवचो आनी आमी साईबाबाची आशिर्वाद घेवचे म्हूण आज हांगा मडगांव आयिल्ले आसा। ज्या तरेन देवळां खंयचीय जाली जाल्यार त्या तरेन तो उत्सव मनयतले तितल्याच भाविकांचो तितलें पार्टिसिपेशन जाय पडटा आनी एक स्पिरिच्युअलिटीच्या माध्यमांतल्यान आमी आज पर्यटनान सुद्दां स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर जेन्ना आमी भर घाल्लो आसा, एक आसा की आध्यात्मिकाच्या हाजेर गोंयची आमी सदांच वळख आशिल्ली कोणाक खबर नाशिल्ली आनी आज त्या अर्थान आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना खुबशी आमी स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर एकादश तीर्थ हे हाजेर आमी भर घाल्लो आसा। आज हांगा येवन ज्या तरेन तांणी हे सगळें ऑर्गनायज केलें साईश आनी सगळ्या तुमच्या वांगड्यान म्हाका दिसता हार्दिक अभिनंदन करता। देवस्थान 25 वर्सां जाली आनी ताची पूर्ण तरेन ताचो उत्सव सेलिब्रेट करता। होच उत्सव म्हाका दिसता फुडल्या जनरेशनान हीच फुडें व्हरपाक जाय, कित्याक फुडली पिढीन हें व्हरप हें खूब इम्पॉर्टंट। गिरी महामार्ग 66 हॉटेल ग्रीन पार्क ते तार ब्रिज दरम्यान दर पावसाळ्यात वारंवार उदक साचता। ह्या खातीर शुक्रारा PWD खात्याचे अभियंते, गिरी पंचायतीचे सरपंच तशेंच कागाळ करपी थळावो कौशल पार्सेकर हांच्यांनी मेळोन वाठाराची संयुक्त तपासणी केली। महामार्गाचे रुंदीकरण करताना नाले बंद जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्ल्याचे ह्या पळोवणेंत स्पश्ट जाले। कांय झाकणां पुरायपणान आडखळिल्ल्यान उदक साचता अशें दिसून आयले। ह्या विशयाचेर येवपी ग्रामसभेत चर्चा जावन हाचेर बेगीनूच तोडगो काडटले म्हणून सरपंचाचें आश्वासन आसा। गिरीचो आणि आम्ही हांगा एक सायड इन्स्पेक्शन केलेले आमचे पंचायत थ्रू आणि नॅशनल हायवेच्या इंजिनियर थ्रू आम्ही हांगा सायड इन्स्पेक्शन केलेले। कारण आसलें की हांगा गिरी सद्दां वर्सा फुटता पावसाक आनी इतलें फ्लड जाता की हांगा लोकांक रावपाक मुश्कील जाता, गाडयो चलोवपाक मुश्कील जाता आनी आमी शेतकार आहा तांकां शेतां लावपाक मुश्कील जाता। सो आयज पंचायतीन आमकां सपोर्ट करून NS-17 कडल्यान NS-66 कडल्यान आमकां सायड इन्स्पेक्शन दवरलेलें हांगा आनी आमी हांगा दाखयलें की हांगासर 99% जे कलवर्ट्स आसा ते सगळे पुरयलेले आहा। म्हणजे कलवर्ट्सूच ना, पयलीं जेन्ना हायवे बांदलेली पळय तेन्ना हांगासर पायपां आसलेली आनी ते पायपांसून उदीक ह्या वटेनसून त्या वटेन वयताले आनी त्या वटेनसून मागीर ते तारीर जी आमची न्हंय आहा थंय वयताले आनी मागीर तारीन वयताले। पूण आतां कितें जालें जेन्ना तेणें एक्सपान्शन केलें NS-66 जे आमची आदली पायपां आसलेली आनी कलवर्ट्स आसलेले, ड्रेन्स आसलेले सगळे ब्लॉक केलेले आहा। एक सुद्दां ड्रेन आहा पळय कलवर्ट आहा तो ओपन ना, सगळे ब्लॉक जाल्ले आसा। सो हांवें आतां तुमच्या NS-66 जो तेंचो इंजिनियर येयलेलो आसलो ताका दाखयलें हांवें, तेणीनूय पळयलें आनी तेणीन पळयलें की हांगासर जे आसलेले ते नाच म्हणून ताका बी कळ्ळें। तेजे कडल्यान आमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें आसा की हांगा ते कलवर्ट्सूच ना, माती घालून फूल पॅक केल्लेले आसा। सो त्या कारणान उदीक ह्या सायडीसून त्या वाटेन वचना आनी फुडें न्हंयन वचना आनी हांगा गिरी बुडटा। सो आमचो कौशल पार्सेकर तेणी ग्रामसभेन इशू काडलेलो ह्यो की
गिरी उदीक भरून उरता म्हणून पावसान. सो दिस इज अ लॉंग पेंडींग इशू. म्हटल्यार तो खूब वर्सां जालीं हांव पळयता की हे उदीक भरून उरता आनी स्पेशली आफ्टर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस हायवे ते चड जाले प्रॉब्लम. सो आतां आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें हायवेजा वांगडा तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हे चडशे जे कल्वट आसा ते ब्लॉक जाल्ले आसा. आनी ते ब्लॉक जावपाचें एक कारण आसा की लोक गार्बेज हाडटा आनी हांगासर उडयता. आनी त्या कारणाक लागून चडशे कल्वट त्या कारणाक लागून ब्लॉक जाल्ले आसा. आनी खंयसर कल्वट ना थंयसर आतां आमी चिंतलां की आमी न्यू कल्वट प्रपोज करतले तांकां आनी हे प्रॉब्लम बेगीच्या बेगीन सॉल्व करूंक ट्राय करतले. पावस येवपाक फक्त अवघड दीस बाकी आसा, 2-3 म्हयने बाकी आसा. पावसाचे दीस सुरू जाता. हे काम तुमी केन्ना सुरू करता? हांव टॅक्निकल पर्सन न्हू, हांव एक्सपर्टूय हितून तुमकां सांगपाक. बट आमी आमच्या कडल्यान कितें जाता प्रपोज करूं आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक कितें करूंक जाता तें आमी करतले पावसा भितर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.